शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे आराध्यो भगवान् व्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवत प्रमाणममलं प्रेमपुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्राधरा न परः हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सो सुरेश्लोकान्तु अहमेवासमेवाग्रे ज्ञान्याद् यत् सदसत्परं पश्चादहं यत् एता च यो वशिष्येत सोम्यहम. तांतू आम्ही पळयलेलें आहे की देवानं त्या एक सांगू असं की हे पुरा सृष्टी पुरा जावचे पशी फुडें आशिल्लो आत्ताय आसा आनी मुखारय आसा आनी पुरा विशयाचें कारण हांवची म्हणून सर्व कारण कशी एक प्रकार खंयचे एक पुस्तकाचो ऑथर और खंयचे पिक्चरा डायरेक्टर तो अशें आसना ताजे भितर जाल्यार तागेल्यांची एक मार्गदर्शन आनी तागेल्याची एक तागेले एक मनांत कशी आसा त्या लेकारी ते पुरा चलता. सो देव एक प्रकार कशी त्या पुस्तकाचो ऑथर ताणें तें बरोवची काणी जाल्यार तो तांतूं ना जाल्यार ते तागेले निमित्त ती काणी आसा तशी त्या प्रकारारी आमी तें डिस्कस केलेलें. मागीर दोन्ही श्लोकांत आमी पळयलेलें ऋते ऋतं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तत्विद्यादात्मनो मायां यत् भासो यथात्मः. थंय आमी पळयलेलें की कशी तत्वत्रय जगदीश जीव आनी जगत ह्या तीन विशयार पळयलें आनी आमी पळयलेलें की कशी जगत आनी जीव म्हळ्यार जगदीशा दोकूनच आनी येवचे सोर्स स्रोत तांची जगदीशा निमित्त जीव आनी जगत आसा म्हणून आनी केन्ना आमी तें जिवालें आनी जगतालें जगदीशा उरता आमी ते संबंध पळयना ती तें पळयनात म्हळ्यार तांची मायाच प्रभाव म्हणून आनी देवान आमकां हें एक मायाच्या प्रभावार घालना म्हळ्यार आमकां एक चॉयस दिता देव की आमकां माया प्रभावांत आसूं का की देवाल प्रभावांत आसूं का ते आमगेले ते चॉयस आसा आमगेले ते फ्री विल आसा आमी कसन ताजे उपयोग करून कशी त्या देवाक दाखयता ती की ना देवा म्हाका तुगेली भक्ती जावका तेन्ना ते माया प्रभाव उणी जावन देवालें शरणागत येवच तसले परिस्थिती जाता म्हणून ताजे खातीर आमी ते श्लोक पळयलेले की दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते मम माया देवाली शक्ती ती ताकाची आमगे जिवनांत आमी केन्ना पर्पज आमगे क्लियर आसता की न्ही आमकां देवाल प्रिती जावका तेन्ना आमी ते आमगेल्या मनांत ते शरणागती हृदयान शरणागती भावन येता आनी तेन्ना ते आमी तांतूं मुखार सून वता ती मामेव ये प्रपद्यन्ते कोण म्हगेले शरणागती येता तांगेले मागीर माया प्रभाव उणी जाता खंडीत आनी आमगेल्या कसन प्रकारान आमगेली परिस्थिती आसा आमगेल्या कसन एक टॅलंट आसा यथाशक्ती श्रेयान स्वधर्मो म्हळ्यार आमगेले परिस्थितींत आमी करचो कर्तव्य देवाल प्रिती खातीर म्हूण केल्यार तांची एक व्हड विशय म्हूण सांगिल्लें देवान आनी तेन्ना देव तागेली ते शक्ती योग माया म्हळ्यार देवाल भक्तीन तुची आमकां मुखार सून वचता आसलें भाग्य दिता. मागीर तिन्नी श्लोकांत आमी पळयलेलें यथा महांती भूतानी भूतेषु यश्वनु प्रविष्ट्यानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम. म्हणजे लास्ट टाइम आमी डिस्कस केलेलें आहे की कशी एक देवालें एक संबंध ह्या जगता उठो आमी तें एनालिसीस केलेलें की देव ह्या जगत्यांत आसा वय आनी जगत्या भायर आसा म्हणून कशी देव वैकुंठांत गोलोकांत आसा
जाल्यार ह्या जगत्यांतूय तो आसा म्हूण आमी ताका कशी तागेलो संबंध पावयता, तागेलें नामस्मरण करून तागेल्या अर्चविग्रहाचें पूजन करून सो त्या रेकारी म्हूण आनी देव इतलेंच की ते एक एक अणूंत आसा म्हूण विष्णू म्हळ्यार एक एक अणूंत आसा तो म्हणून आनी पुरा जनाल्या हृदया भितर परमात्मा जावन तो मार्गदर्शन करता असं म्हणून सो हे आमी ते सांख्य रुपाच ते विद्या ताजे विशीं डिस्कस केलेलें की कशी आमकां देव त्या विराट रुपाचे एक उल्लेख केलेलो आमी लास्ट टायम कसले की ते विराट रूप देवाल पळयल्यार हें कशी एक व्हड सृश्टी हें कसं एक व्हड ब्रह्मांड आनी कसं हें पुरा देवी देवता पुरा जन देवाल अधीन जावन आसा म्हणून तेन्ना आमकां देवाल तें एक म्हणटात पळय व्हडपण ग्रेटनेस कळटा म्हणून आनी तागेलें विंगड विंगड लीला आयकल्स येता देवालें कृष्णा लिला भागवतमांत विंगड विंगड देवाल लीला आयकल्स येता आमकां तागेलें स्वीटनेसय कळटा मधुरताय कळटा म्हणून आनी केन्ना आमकां तागेली ग्रेटनेस कळटा देवालें देव कितलो व्हड आसा कितलो ऐश्वर्य आसा तेन्ना आमगेल्या मनांत तें शरणागती भावन येता म्हणून आनी केन्ना आमकां देवाल तें मधुरता त्या देवाल स्वीटनेस कळटा तेन्ना आमकां देवाल खातीर एक प्रीत येता आनी हे शरणागतीची भावना आनी हे प्रिती ಒಟ್ಟು मेळ्ळ्यार एक रुपारी ते एक श्रेष्ठ जावन भक्ती पथार वचत आसलें आमकां एक मार्ग जाता चारय श्लोकांत आज आमी पळोवया एतावाद एव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा म्हळ्यार एक व्यक्ती कोण देवालें हें कसं ना बा म्हळ्यार यथ्य जिज्ञासू तो सोदिता आसा हें परम सत्य म्हळ्यार कसं न्हय देव म्हळ्यार कोण ताण खंडिताची ह्या विशयारी म्हणटात पळय त्या खोड विशय आनी त्या ह्या विशयां तूं जिज्ञासा आसूं का आनी खंयचे परिस्थितीन तूं कशी पुणी कोर न्हू ह्या देवाल विशयचें देवाल तत्व कसं न्हय म्हणून त्या प्रकारे एक जिज्ञासा मनांत आसूं का आनी केन्ना आमगेल्यान तो एक विशय शास्त्रा खातीर देवाल विशय कळचे खातीर ताजे खातीर आमी ते सोडूं नज म्हूण सर्वदा सर्वत्र केन्नाच आमी देवाल उडगास करका त्या प्रकारे सो ह्या पॉयंट्सारी आमी आज ಸ್ವಲ್ಪ नेक्स्ट अर्द घंट्या खातीर उलोवया जिज्ञासा म्हळ्यार इंग्लिशान इन्क्विजिटिव्हनेस म्हणटा म्हळ्यार आमकां हो विशय कसो न्हय कसो लायक म्हूण आमकां ते एक म्हणटात पळय जिज्ञासा कशी जावन आसचें पुरो तशी म्हूण आतां आमी एक प्रकारार पळयल्यार मनुश्य जिवनांत आयल्यार खंडीत प्राण्याक ना आमकां कॅपॅसिटी चड आसा हें पुरा विशयांत जिज्ञासा विशयांत प्राण्यांतूय स्वल्प प्राण्याक स्वल्प प्राण्या भितरय स्वल्प प्राणी आनीकय तांकां चड तांकां म्हणटात पळय एक लेवल आसता एक कोणी आनीक एक चड बुद्धी दाखयता म्हूण ते पळयता जाल्यार एक व्हड विशय म्हळ्यार मनुश्यांतू की आमगेल्यांतू तें म्हणटात पळय ताजे विशय खंयचे विशय चिंतन करचें ताका मन आवरता तशी आनी तें मन आवरता ताजे विशय उलोवचें ह्याची कॅपॅसिटी एक विशेष रुपार आमी सांगीत की प्राण्यांत आसा प्राण्यांत न्हय मनुश्यांत आसा म्हूण कसं जालें की आतां प्राण्याल शरीर आनी मनुश्याल शरीर पळयल्यार एक प्रकारार पळयल्यार ते एकची पंचमहाभुताची विंगड कसं न्हय पंचमहाभुताचेची म्हणटात पळय तांतू आसा म्हूण पळयत सो आमी पळयत की जाल्यार ती कॅपॅसिटी आसा पळय त्या मनुश्यांत मस्त आसा म्हूण पंचमहाभुताचें शरीर आसचें पुरो ते कॅपॅसिटी चड आसा कशी एक प्रकार म्हणटात फोनाचे रॅम आसता 1 GB रॅम 10 GB रॅम म्हळ्यार त्या फोनांत कितली चड ते कॅपॅसिटी आसता त्या लेखार तो फोन फास्ट आसता तितले फोटो दवरयता तूं तितले व्हिडिओ करयता तितले पुरो ऍप्स डावनलोड करयता मात ते कॅपॅसिटी चड आसा म्हूण ते चांग खातीर उपयोग जातलें ताजी कांय गॅरंटी ना म्हळ्यार कोणी एक बुदोवन सायंटिस्ट आसचें पुरो तागेल्या चड कॅपॅसिटीच कंप्युटर ना जाल्यार तो कसो की प्रयत्न करता आसता ताका दिसल्यार की तागेलें तितलें दुड्ड ना की ताणें व्हड कंप्युटर घेवं येता जाल्यार अशी साध्य आसा की खंयचे एक व्हड घरांत एक चर्क आसा तांगेल्या धन मस्त दुड्ड आसा ताजे खातीर तागेलें एक व्हड कॅपॅसिटीच कंप्युटर आसा जाल्यार तांतूं तो व्हिडिओ गेम मात खेळटा म्हूण सो मनुश्याचे चड कॅपॅसिटी आसा म्हळ्यार चांग रुपारी उपयोग जातलें ताची कांय गॅरंटी ना सो एक प्रकारार पळयता आमी एक शारिरीक दृश्टीर पळयल्यार मनुश्यांतू एक ब्रेन म्हणटात पळय त्या खंडीत आसा बेटर आसा आनी तें मन म्हणटात पळय मनाचें मन बुद्धी अहंकार तें एक प्रकारारी तें प्राण्यांतू मनुश्यांतू तें एक लेखारी तें सूक्ष्म शरीर आसा आनी आध्यात्मीक स्तरार तर
प्राणी असो मनुष्य असो त्या जीवात्माची ताका ते भगवद्गीतान श्लोकच न विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनीचैव स्वपाके च पंडित समदर्शिन म्हणजे ताका कोण एक विद्या विनय संपन्न आसा तो प्राणी असो मनुष्य असो तो एक दृश्टीर ते पळयता कसले की तो पळयता पुरान तू जीवात्मा असो म्हूण सो कसं एक व्हड व्यत्यास दोन्ही हातूं खंडितच सूक्ष्म शरिरांत आमगेल्या कसं इम्प्रेशन्स आसात पळय कसं जालें की आमकां तें शरीर मेळचें कसन तें आमगेले कर्मा लेखारी कसन आमकां इच्छा पावतात आमी कसन जावका आनी कसन आमगेले भाग्यान तें प्रारब्ध आसा त्या लेखार म्हळ्यार वॉट वी गेट वॉट वी डिझायर अँड डिझर्व तें आमकां त्या लेखार आमकां तें एक शरीर मेळचें एक जिवनांत परिस्थिती मेळचें जाल्यारीची पळय येता की सूक्ष्म शरीर त्यास त्या मनुष्यान तूं ते कॅपॅसिटी मन बुद्धी हें एक प्रकार पॉवरफुल असं म्हणून पळयत प्राण्याला कंपेर केल्यार ताका आमकां जे सम उडगास व्हरता मनावर येता ताकाच हें म्हणटा हें पॉयंट ह्या श्लोकांत असो की जिज्ञासा शक्ती म्हणून एक्सेप्शनल अशें पुरो की भरत महाराजाक मृग शरिरांतूय तो विसरली जाल्यार हिची विंगड नॉर्मली सिच्युएशनान त्या उडगास व्हरना म्हणून सो आत्माक एक प्रकार सुरेज कवरिंग म्हणटात पळय तें सूक्ष्म शरीर आनी ताजे निमित्त सूक्ष्म शरिरा देखून आमकां आमगेली चेतना शक्ती केन्ना ते भायर येता त्या प्रकारान आमगेली इच्छा ज्ञान पुरो आसा भगवद्गीतेन ते आनीक एक श्लोक आसा पळय धूमेनाव्रियते वाणीर यथादर्शो मलेन च यथोबेनावृतो गर्भा तथा तेनेदमावृतम म्हळ्यार ही कशी आमगेली चेतना शक्ती कशी त्या सूक्ष्म शरिरान ते कवर जावन वता धांकून वता म्हळ्यार एक प्रकारार पळय येता की 3 लेवलार सांगिल्लें आसा कशी उज्ज्याक एक धुवार असल्यार ताचे स्मोक असल्यार फायरा वयरी ताजेन तें उज्ज अग्नी क्लियरली दिसना तशी जी कन्नडी वयली मस्त धूळ असल्यार ते कन्नडीन तूं तें आमकां कसलें दिसना कसलें की मस्त धूळ मांडून गेल्या ताजे वयरी तशी जी गर्भांत जशी चरडाक ते गर्भकोशाचे ते कवरिंग आसा म्हूण ह्या विंगड विंगड रुपारी आत्माचे सूक्ष्म शरिराचे कवरिंग आसा ताचे निमित्त आमकां त्या कवरिंगा निमित्त ते आमकां म्हणटात पळय ते आमकां ते एक क्लियरली कसं आमी कोण आमी कसं ते आध्यात्मीक तत्व आसा ते कवरिंगा निमित्त आमकां कळना म्हूण सो इवन मनुष्यांतूय ते कवरिंग विंगड विंगड अशें पुरो सो पुरा हातूंत ते जिज्ञासा आसा आतां आमी मांकडांतूय पळयल्यार एक पागोर असल्यार मांकड त्या पागरा वयर चोळून पळयता त्या सायड कसन आसा म्हूण म्हळ्यार कसन की एक कसन आसा बा म्हूण ते एक आसा पळय ती एक जिज्ञासा पुरा पुरा जिवांत आसा म्हूण एक प्रकारार पळयता जाल्यार ही आमगेली ते जिज्ञासा खंयची दिकान वता खंयच्यात आमगेले इंट्रस्ट आसा खंयच्यात आमी इच्छा पावता ती खंयची ओट आमकां एक आकर्शण आसा त्या लेखार आमगेले ते चेतना शक्तीचे उपयोग जाता आतां एक प्रकारे एक आर्किटेक्ट आसा म्हूण लेखया तो देवस्थानाक गेल्यार तो कसो पळयतलो कसो जाल्यार तागेले तें सूक्ष्म शरीर कशें आसा म्हळ्यार तें मन बुद्धी कशी आसा ताणें मस्त काळ तें आर्किटेक्चर शिक्षण तूं घालना तागेलें तें इंट्रस्ट तें तातूंत ताका भारी खुशी जाता त्या आर्किटेक्चरा विशयांत सो त्या लेखार तागेली चेतना शक्ती आशिल्ले निमित्त एक आर्किटेक्चर देवस्थानांत गेल्यार तो कसो पळयतलो हो ह्या देवस्थानाक डिझायन कशें आसा बा हे खंब केला ताचेर चिरणीक लायक आसा हय कसं नमुन्याचें फ्लोरींग आसा ते आर्किटेक्ट तशी पळयतलो म्हणजे तागेली ती जिज्ञासा आशिल्ली शक्ती तो त्या आर्किटेक्चरांत पळयतलो तशी कोणी एक फॅशन डिझायनर्स म्हूण लेखल्यार तो देवस्थानांत आयल्यार देवाक श्रिंगारला हो खंयची कलरा फूल आसा हो देवा खंयच्या प्रकारार वस्त्र घालना हें न्हू हें कलराचें कॉम्बिनेशन भारी छंद आसा मू सो ह्या प्रकारार आमी पळय येता की कशी एक प्रकारार कशी एक प्रकारार आमी पळय येता की तें आमगेले तें जिज्ञाशक्ती खंयच्या रुपार उपयोग जाता खंयच्यारी आमकां इंट्रस्ट आसा खंयच्या विशयांत त्याच विशयांत आमकां चड जिज्ञासा आसा म्हळ्यार आमी खंयच्या रुपारी आमी प्रभावीत जावन आसता ती त्या लेखार आमगेले ते जिज्ञासा शक्तीचे उपयोग जाता म्हूण पळय येता आतां प्राण्यान तो आमी पळयल्यार मस्त सकट विशय आसा पुरो जाल्यार तांगेले ते एक जिज्ञासा शक्ती आसा पळय तें तांगेले हातूं खंडीत मनुष्य रुपा म्हणके मनुष्य जिवना म्हणके ना ताकाच आमी पळयत मनुष्य जिवनांत आर्ट आसा सायन्स आसा कितले नमुने क्रिएटिविटी आसा संगीत आसा नृत्य आसा ह्या पुरांत कसन जाता की मनुष्यान ते एक जिज्ञासा शक्ती निमित्त
ह्या पुरा नमुन्या विषय जाता आमी पेंटिंग पळयत. आतां एक पेंटिंग म्हळ्यार कसं न्हय, ते मनुष्याल बुद्धीन ताण कसन की ते कल्पना शक्तीचो उपयोग करून ताण ते कलर यूज करून कसन की एक करचें न्हू, ताजेन पेंटिंग येता म्हूण. सो आमी पळयत की हे कॅपॅसिटी मनुश्यांत आसा, जाल्यार ते जिज्ञासा शक्ती केन्ना आमी चांग विशया खातीर उपयोग करना ती, तेन्ना खंडीत अशी म्हणटात, पण चांग विशया खातीर उपयोग करना निमित्त ते विंगड विंगड विशयांत वता म्हणून ते स्वाभाविक रुपार जाता. सो तें एक पॉयंट आशिल्लें. तशींची आमी तशींच आमी पळयत की दोन्ही विषय आमी पळयत की कॅपॅसिटी फॉर इन्क्वायरी. आतां आमी ह्या पॉयंटार आयलीं ती की आतां आमकां बुद्धी आसा म्हूण आमी त्या पॉयंट पळयलें, ताजेन कांय गॅरंटी ना की कसले आमी टॅक्नॉलॉजी केल्यार तें आमी चांग हाजे खातीर उपयोग जातलो म्हूण. कसले की आतां मस्त सकट टॅक्नॉलॉजी आसचे पुरो, जाल्यार ते कसन खंयच्या रुपार ते उपयोग जाता त्यांची प्राण्या म्हणजे कसन आसा त्यांची म्हळ्यार खावची कशी, आनी कशी खावचें, आनी कशी लायक करून न्हिदोवचें, आनी कशी डिफेंड करचें, प्राणी कसन करता ती त्यांची मनुष्य टॅक्नॉलॉजी यूज करून ताजे उपयोग करता म्हूण. हें कसलें जाता, कसलें की आमी केन्ना आध्यात्मीक रुपार देवालोट कनेक्टेड ना ती, तेतून ते जिज्ञासा शक्ती आसा पळय ते स्वाभाविक रुपार हे विंगड विंगड विशयांत वता म्हूण. तो आमगेली जिज्ञासा शक्ती खंय उपयोग करता ते आमी देवाल विशय तें कसन तें देवाल विशय म्हूण ताची खातीर आमगेली ती जग्यात शक्ती उपयोग करता. हें कसन देवाल विशय हें शास्त्रांत कसन बरयलेलें आसा तेत आमी ते तशी एक भावना आसता पळय ते आमी पळयत की वैदीक जावन आशिल्ले पद्दतींतू अशें आमगेल्यान ते भावना आसा पळय ताका भारी एक चांग विशय म्हूण तो केल्लो आसा म्हूण पळयत. आतां आमी पळयत की जनरली आमकां केन्ना शास्त्रा विशय लेखतना आमी अशी लेखता ती की न्हय सांगेल कोरका, जाल्यार सायन्स म्हळ्यार निमगो येता कसन जावका तें निमगो येता म्हणून. ना तशी ना न्ही जावन खंयचे विंगड विंगड धर्माचे विंगड विंगड पंथान तांगेले ते एक शैली विंगड आसता. जाल्यार आमी पळय वैदीक पद्दतीन तूं जिज्ञासा म्हळ्यार भारी व्हड विशय तो. हा वय कोण ते गुरुजन आसा तांगेले मार्गदर्शन जावं का खंडित, जाल्यार आमकांय ते एक जिज्ञासा आसूं का म्हणून आमी पळयत की भगवद्गीतांतूय देवान सांगचें आसा इति ते ज्ञानम आख्यातम भूयात भूयेतरम मया विमस्याद अशेषेण यथिच्छसी तथा कुरु. हे भगवद्गीता पुरा सांगतरी देवान सांगचें आसा इति ते ज्ञानम आख्यातम, हांव तुका पुरा सांगिल्लो आसा अर्जुनाक कृष्णान, घुय्यात घुय्यतरम मया म्हळ्यार एकदम घुय्य जावन आशिल्लो तो कसो विशय तो हांवें तुका सांगिल्लो आसा. आतां विमश्रिया म्हूण सांगिल्लें आसा. विमश्रिया म्हळ्यार हाचे विशय तूं चिंतन करी म्हूण, डेलिबरेट करी म्हणटात पळय अशेशें न्हय ते डेलिबरेट करी म्हूण हाचे विशय, आनी यथ इच्छसी तथा करूं मागीर तूं कसन सम दिसता तें करी म्हूण. म्हळ्यार एक प्रकारार आमी पळयत की विमश्रेयाद म्हळ्यार डेलिबरेट केअरफुली म्हूण. आतां एक एक धर्मांत आसता की 10 कमांडमेंट्स म्हूण हें सांगिल्लें कोरका म्हूण, ताचे मुखार मातशें कशें ना सांगिल्लें कोरका म्हूण. जाल्यार आमी पळयत भगवद्गीतेंत तूं देव अशी सांगना की हांव सांगलां हें तूं कोरका म्हूण. देव अशी सांगता विमश्रेयाद हाजे विशय मना व्हरी आनी मागीर ताजे नंतर तूं कसन कोरता तें करी म्हूण. कॉन्सिक्वेन्सीस म्हळ्यार तूं कसन करता तें करी म्हूण. सो म्हळ्यार एक प्रकारार आमी पळयत भगवद्गीतांत देवान तागेलें एक स्वरूप तागेलें भावन कसन दवरलां की न्हय देव आमकां रिस्पेक्ट करता म्हूण. म्हळ्यार हांव सांगिल्लें करी तशी देव सांगना आनी तुका कसन तें सम दिसता तें तुगेल चॉयस म्हूण हांव तें तुका कसन चांग आसा तें सांगिल्लें आसा, जाल्यार तूं ताजे विशय चिंतन कोर न्हू तूं कन्विन्स जावन न्हू तेंपाचेर मुखार वच म्हूण. म्हणल्यार डेलिब्रेट विमश्र्या म्हळ्यार एक प्रकार कृष्ण हे भगवद्गीतेच्या माध्यमा थ्रू अर्जुना सांगून आमकांय सांगता आसा कोण हे भगवद्गीताचे वयर विचार करता ती वाजिता ती की देव कसन दाखयता आमकां की ते आमगेले भितर ते कॅपॅसिटी आसा म्हूण तें चिंतन करून आनी तें चिंतन करून आमकां केन्ना सम खंयच्या विशयार दिसता त्या लाकार आमगेले ते जिज्ञासा शक्तीच्या ताचे उपयोग करून आमी मुखार सुयेत म्हणून. कसं जालें की वेदांत सुरू जाता न्हय पुरा सुरेश श्लोक कसो न्हय अथथो ब्रह्म जिज्ञासा म्हणून तेन्ना वेदांत सांगचें म्हळ्यार हें ब्रह्माच्या विशयान तूं
आमकां तें जिज्ञासा आसूं का म्हूण. आतां जैमिनी मिमांस म्हळ्यार ते पुरा तें मिमांस शास्त्र म्हणटा ते जैमिनाचार्यान बरयलें. तातूंत कशें न्हय, तातूंत तांणी सुरेश सांगलें तें सगळें शास्त्र सूर जाता आनी तांणी सुरेश सांगचें अथो तो धर्म जिज्ञासा म्हूण, म्हणजे धर्म कसो म्हूण ताचे विशीं जिज्ञासा आसूं का म्हूण. तशी शांडिल्य मुनीन तांणी तांगेलें तें शांडिल्य भक्तिशास्त्र म्हूण बरयलेलें आसा. तें शांडिल्य भक्तिशास्त्र सूर जाता आनी तांणी कसं सांगता ती अथ तो भक्ती जिज्ञासा म्हूण, भक्ती कसं आसा म्हूण ताचे विशीं जिज्ञासा आसूं का म्हूण. म्हणजे हें जिज्ञासा आसून हें अशी आमकां पडटा पळय कसं हें म्हूण तें मना येता पळय हाचे विशीं आमकां कळका म्हणून हें शास्त्रांत आमी पळयता आमगेले ऋषीवर्य ताका एक भारी तो एक व्हड विशय म्हूण ते एक एप्रिशिएट करता ती हो चांग विशय म्हूण मनांत येवका म्हूण. आनी वेदांतांत एक प्रकारारी कसन ते एक पुरो विशय आशिल्लो ते आमी पळयल्यार ते एक पळय येता की अ, भागवतमान ताचे पुरा एक नमुने त्या भक्ताल जिवनांत पळोवन आमकां ते आन्सर मेळटा. म्हळ्यार जिज्ञासा म्हळ्यार खंयचे एक प्रकारार मनांत डावट्स येवचे पडले ते एक वायट विशय न्ही ते मनांत खंयचे एक डावट येवचे ताजे निमित्त आमगेलें रक्षण जाता. कने आमकां सामान्य जावन जिवनांत तुवें पळयत खंयच्या विशयांत एक डॉक्टरान सांगलें की हें घेवका असं ऑपिनियन दिल्लें आमकां ताजेर हें समज येतलें की ना बा हें डॉक्टरान सांगलां वय तेन्ना आमी कशें करतात संशय आयल्या सेकंड ओपिनियन घेतात एक विंगड डॉक्टर लागे वचून कोणाले थ्रू गुर्त काणू तागेले विंगड थंय एक रिपोर्ट काण पळयता ती. सो एक प्रकारार म्हणटात पळय एक संशय अशें म्हळ्यार तो एक विशय न्ही. संशय आस म्हळ्यार बुद्धी आस म्हूण ताचे निमित्त संशय येवचे जाल्यार ते थंय एंड जावचे न्हय. आतां मस्त सकट विशयान तूं कसं एडवर्टायजमेंट कसं असं नसतं की हें घेतल्यार हें जातलें म्हूण ताका मस्त सकट विशयांत पळय हें एजा चेडूं खंय पुरो दाखोवचें नज म्हूण कसं जाल्यार की तांगेल हान तूं ते संशय येवच तसो शक्ती ना हें म्हगेले खातीर चांग आस की न्हय म्हूण कसं जाल्यार की संशय येवची शक्ती आसल्यार तेन्ना आमगेले तें पडटा आमी बुद्धी उपयोग करून आमी पळयतात की हें आमगेले खातीर चांग की न्हय की म्हूण त्या प्रकारारी आमी ते मनावरचे प्रयत्न करतात. सो जिज्ञासा खंयच्या विशयान तशें ताचे विशीं प्रश्न करचे हो आमगेले वैदीक शास्त्रांत वैदीक पद्दतींत ताका एक व्हड स्थान आसा. सो तांचे ह्या प्रकारार आमी हे श्लोक तूं पळयता जाल्यारीची जिज्ञासाची त्या शक्तीक तें एक मार्गदर्शन जावका म्हूण अशींच तें म्हणटात पळय विदाउट ऑथॉरिटी तें कसलेपणी जावचें ना म्हूण म्हळ्यार आतां एक प्रकारार आमी पळयता की मस्त सकट कडेन विश्वांतू एक प्रकारार म्हणटात पळय देवा वयर विश्वास ना और खंयचे एक देवाल खंयचे एक धर्मा पद्दती ना मस्त जनाक देव नाका अशी पुरो विश्वान मस्त कडेन जनल असल पुरा विचार आसत ते कसं लायक की तांणी हे विशय पळयता ती की ते धर्माचे स्थानारी कोण ते लिडर आशिल्ले तांणी ताचे दुरुपयोग केला म्हूण ताका अशी तांकां एक प्रकारार विश्वासूय ना जाता. आतां टॅक्नॉलॉजी वयच्यान जाल्यार कितलीं सकट टेररिस्ट टॅक्नॉलॉजी यूज करून कितलीं हें करता ती. सो ते टॅक्नॉलॉजी वायट म्हूण जाता तशींच धर्माचे हें स्पेशली आमी पळयता कलियुगांतू मस्त प्रकारार हें धर्मशास्त्रांतू ते कसं सांगिल्ले विशय ते समज सांगनाशी ताचे दुरुपयोग करून जनाल एक प्रकारार म्हणटात पळय एक तांकां शोशीत सी करून म्हणटात पळय ताचे एक दुरुपयोग जाल्लो आसा ताका मस्त जनाल मनांत भावना देवाल विशय धर्मा विशय एक एक पंथा स्पेशली भायल गांवांतू भारतांत पुण्याच शिक्यानिके जाल्यार भायल गांवांत मस्त मस्त सकट पळयता की तांकां देवाल विशय धर्मा विशय कसले एक विशय एक रुची ना और ते तांकां नाकसी दिसता म्हूण पळयत कसं जाल्यार की तांणी असल जना पळयलां कोण त्या स्थानार बसून ताचे दुरुपयोग केला म्हूण. सो आतां कशें जाता केन्ना आमी खंयचे एक स्थानाक ते ऋषी जनाले धर्माचार्याक स्थानाक ते गौरव दिना ती आनी आमी खंयचे एक विशयाक फॉलो करना ती तेन्ना कशें जाता आमकां आमगेले मनच आमगेले गुरू जाता. कसं जाल्यार की आमी केन्ना कोणचे गुरूक स्विकार करना ती ते गुरू स्विकार जावन ते जिज्ञासा शक्तीचे उपयोग करून देवाल विशय धर्मा विशय कसं म्हणून त्या लेखार त्या मार्गदर्शनांत मुखारसून वचना ती आमी आमकां जाल्लें करता ती तेन्ना कशें जाता ते गुरू स्थानाक ते आमगेले मन ताजेर बसता म्हूण. सो मन मागीर ताजे निमित्त कशें जाता मन आयले तशी करचें कसं जाल्यार की ते गुरू स्थान आमगेलें मन घेता.
सो आमकां मनांत कसं येता पळय तेंचे आमकां दिसता की ते सम म्हूण काची त्या प्रकारान म्हणटात पळय ताजे निमित्त आतां पळयता आजकाल मस्त सकळ म्हणटात पळय मेंटल हेल्थ इश्यू म्हणटात पळय ताजे निमित्त जाता आसा कसले की जन तांगेले मन आयले तसले कसले विचार करता ती मन आयले ताजी कशें की अर्थकांड घेता ती आनी ताजे निमित्त एक एक नमुने कसं नमुने प्रॉब्लेम जाता मस्त सकळ फिलॉसॉफर्स व्हड आसा भारी बुदवंत आसात तांणी स्पेशली आमी पळयत युरोपांत तांणी एल्बर्ट कॅमस तसले पुरो व्हड आशिल्ले तांगेली बुद्धी तांगेले ते एक म्हणटात पळय ते उलोवची शक्ती तांगेले ते बरोवचे शक्ती त्या पुरा विशेष आशिल्ले जाल्यार तांकां कोणी गुरू स्थानांत नातिल निमित्त तांणी अल्टिमेटली कसं कन्क्लूड करचें की ना हें जिवनाचें कांय एक अर्थ ना म्हूण कसं लायक तांगेली मना येईल तशी लेखता ते ताका आमगेली हें जिज्ञासा शक्ती चांग वय जाल्यार ताका एक मार्गदर्शन जावका एक हायर ऑथॉरिटीन म्हणजे कसं जाता त्या जिज्ञासा शक्ती निमित्त आमी खंयची एक विंगड डायरेक्शनान तूं वता ती म्हूण पळयत भगवद्गीतेन तूं देवान सांगचें आसा यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतिरश्यति व्यतितरश्यति तदा गंतासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च म्हळ्यार यदा ते मोह कलिलं म्हळ्यार आमगेली बुद्धी हें सगळें संवसाराचें रान्ना भितर कशें एक व्हड एक रान अशें पुरो म्हणटात पळय आनी ते काळखांत तूं त्या रानांत तूं कोण आसा कसन आसा खंयची प्राणी आसा कसन म्हूण तें कसनय कळना आमकां तितले मटा त्या रान्ना भितर आसल्यार म्हणटात पळय कांय उजवाड ना काळोखशी आसा तशी ती सांगता ती केन्ना आमकां खंयचे गुरुस्थानार ते कशें मार्गदर्शन मेळना तेन्ना आमगेली बुद्धी म्हणटात पळय त्या रान्ना भितर वचून शिरकल्या म्हण कशी जाता म्हूण यदा ते मोह खलिलम बुद्धीर व्यतितरश्यती म्हूण ताचे भितर वचून खंय वचचें कसं करचें म्हूण कळना म्हूण केन्ना आमी आमगेले बुद्धीचो उपयोग करून करता ती म्हूण ताकाची म्हणटात पळय आतां आमी लेक्चर पुरो जायता आमी शास्त्र वाजोवया म्हूण जाल्यार आमगेले बुद्धी उपयोग करून कितें सकट शास्त्र आसा आनी ते शास्त्र वाचिल्ले आमकां ताचे पुराचे अर्थ कळटले आनी आमगेले पुराचे प्रॅक्टिकली आयजचे टायमार कोणाले इतले टायम आसा समय एक म्हणटात पळय रेस्ट करचें काय आजकाल जनाले टायम आसना खंयचे एक विशयांत मागीर हें पुरा शास्त्र वाचूचें ताचे अर्थ काळून घेवचे ते साध्य सुवाय ताकाच आमगेले वैष्णव ज्या पद्दतीन तूं चड एक म्हणटात पळय विशेष रुपारी खंयचे शास्त्राक म्हळ्यार भगवद्गीता श्रीमद भागवतम हे हाचेर विशयारी चड देवाल विशय कसले की हांतू तें एसेन्स मेळटा म्हूण पळयत सो ह्या प्रकारारी आमगेले केन्ना ते जिज्ञासाची कॅपॅसिटी गायडन्स मेळना तेन्ना ते कशें जाता यदा ते मोह खलिलं खंय की रान्ना वता म्हूण आनी आमकां कशें म्हूण कळना म्हूण कशें आमगेलें एक जिवनाचें ध्येय आसूं का पर्पज ऑफ लायफ कशें तें क्लियर आसूं का न्हू सायन्सा विशय कितलें शिकून काडल्यार युनिवर्सिटी वचून PhD केल्यार आम खंयचे विशया ते कशी करची म्हूण कळचें पुरो व्हड सायंटिस्ट व्हड इंजिनियर जावन आसल्यार मस्त शिकून PhD केल्यार तेन्ना आमकां ते कंप्युटर कशें चलता हें मशिनरी कशी चलता ऑर ते सायन्सा विशय म्हणटात पळय हें केल्यार हें मशिनाचे हें इफेक्ट जाता खंयचे टॅक्नॉलॉजी विशय कळचें पुरो ऑर खंयचे रिसर्च आनी सायन्सा केल्यार डीप केल्यार मस्त सकट विशय कळचें पुरो ते कशी जाता म्हूण जाल्यार पर्पज ऑफ लायफ कसं ना तें कितलें सायन्सा विशय शिकलें तें पर्पज ऑफ लायफ कळना तें आमकां भगवद्गीता भागवतम असं शास्त्रां दाखोवन कळटा पावस येता ताचे विशय पुरा नमुने संशोधन करून सायंटिस्ट ते कळचे पुरो जाल्यार पावस येवची कारण कसं ना तें कळच ना ते कशी तें देवाल तें सृश्टी ताची सृश्टी मगशी ताजें कारण कसं ना तें सायन्सांत कळना सो कितलेंय हें सायंटिफीक रुपारी आमगेली जिज्ञासा शक्ती केल्यार ते देवाल विशय आमी आमगेली बुद्धी उपयोग करून जिज्ञासा उपयोग करून तें कळना ताका ते जिज्ञासा शक्ती आसा पळय ताजे विशीं आमकां हें जेवका म्हणटात पळय मार्गदर्शन जेवका आतां सायन्सान ते म्हणटात पळय कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करचे की खंयच्याय विशय तांकां कळका जाल्यार तांणी ते एक्सपेरिमेंट करचे आतां फकत हें कसं की केमिकल जावका जाल्यार सायन्स करता हां हे नमुने प्लास्टीक जावका हे नमुने खंयची एक वखद जावका मेडिसीन करता हे दोन केमिकल मिक्स करून तांणी एक्सपेरिमेंट करता ती आनी ते एक्सपेरिमेंट करून ते आपास करून हां हें चिके चड घालया हें चिके उण घालया ते एक्सपेरिमेंट कोण करून मागीर तांकां कशें की एक रायट फॉर्म्युला मेळटा ताचें
जाल्यार हे तत्वत्रयांतू आमी जगताचे विशय कसं एक्सपेरिमेंट करूं येता. जगदीशा विशय एक्सपेरिमेंट करूं येता. एक्सपेरिमेंट म्हळ्यार ते कंट्रोल कोण ते करचे ना मात देवाक कंट्रोल करूं येता. देवाक आमी कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटांत आमगेल्या जिज्ञासा शक्ती ताचे उपयोग करूं येता. ताकाची ह्या पुरा विशयांत आमी जगताच्या मस्सकड विशयांत सायंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करून ताचेर कंट्रोल हाडचे प्रयोग करून टू अ सर्टन एक्सटेंट कसं कंट्रोल करतली वय टेक्नॉलॉजी माध्यमार ह्या जाल्यारीची सूक्ष्म शरीर असते भितर ते इनर कंट्रोल कसं जावं म्हणटात पळय ते सायन्सार ना कसले की ते आमगेर मन आणता येईल तशें करता आतां अमेरिका तशें तुमी पकडे न्यूज काण पळयल्यार अमेरिकान तूं तांकां कांय अशी मस्त कडेन तशी दुडवा उणे तशी कांय ना जाल्यार आमी पळयत केन्नाय एक 2-3 म्हयने एक पण ते अमेरिकाचे एक न्यूज पळयल्यार अशें येता की खंयचे एक मनशान गन घेवन तो स्कुलांत की आयलो आनी 25-30 चेडवां मारलीं ताणें कसले कारण ना मागीर मन आयिल्लें तशें ताणें केल्लें म्हळ्यार कितलेंय कंट्रोल करून सायन्स करून कितलेंच एक म्हणटा पळय प्रगती केल्यार वय मना वयर तें कंट्रोल नासल्यार असल पुरा विशय आमी पळयता की कसलेंय कारण नातिल्लें सांज चेडवां मारलें हें पुरा कंट्रोल नातिल्लें निमित्त इनर कंट्रोल ना तें सो ते आमगेली जिज्ञासा शक्ती आमी मनांत येवन न्हू ताचे विशयार गेल्यार खंयचे ऑथॉरिटी गायडन्स नासल्यार ते कसलेपणी ताचे एक परिणाम येता म्हूण सो आमगेले तेजे ह्या श्लोकांत ते व्हड विशय म्हळ्यार आमगेले ते कसन की एक जिज्ञासा शक्ती आसा ते खंय आमी ताचे उपयोग करता देवाल खातीर आतां एक एक काळकांत मनुश्य असं म्हणलें की आनी ಸ್ವಲ್ಪ काळो कसं दिसना आनी ಸ್ವಲ್ಪ काळान एक प्रकाश आयलो त्या रुमांत तेन्ना आमी आशिल्ले खूब हांवें की काळखा दोखून प्रकाश आयलो म्हणल्यार ते काळखा दोखून तो प्रकाश उद्भव जाल्लो म्हणून नाही ते तशी क्वेश्चन निमगेल्यार हें काळखा दोखून प्रकाश कशें आयलो म्हणून म्हळ्यार ते प्रकाशाक कारण काळोख म्हणून नाही ऍक्च्युली ते प्रकाश तो भायर दोखून आयले इनफॅक्ट अशी असता की प्रकाश नातिल निमित्त काळोख आसा म्हणून सो आत्ताचे सायन्सान तूं आतां कशी एक प्रकार जीवनशैली आसा पुरा मशीन्स आसा ती कसं कसं मॅकॅनिक्स पुरा आसा आतां आमकां कशी दिसया पुरो ही कसन की एक म्हणटात पळय मॅटर दोखून म्हळ्यार कशें की एक वस्तू दोखून जीवन आयलें मातयेंत कशें की घालें तातूंत दोखून झाड आयलें म्हळ्यार हांतू देवाल कसन एक प्रभाव तो आध्यात्मीक विशय कसन आसा जीवात्मा जगत ह्या पुरा आमकां दिसच ना आमकां दिसता की मॅटरा दोखून मातये दोखूनच कसन की आयलें म्हूण मात तशी न्ही ते क्वेश्चन रॉंग कशी काळखा दोखून प्रकाश आयल म्हूण निमगोश न्हय काळखा दोखून प्रकाश येवचे साध्य ना प्रकाश नातिल निमित्त काळोख जाल्लो आसा करेक्ट सो आमकां ह्यांचे आमी पळयता की हें जगत्यान दोखूनची कशें की एक दिव्य शक्ती जावन आसा तशी न्हय दिव्य शक्ती देवाल थ्रूच येवचें म्हूण कसलें की रॉंग खंयचे डायग्नोसीस केल्यार खंयच्या विशयान तूं तेन्ना ते ट्रिटमेंट रायट करूं जायना करेक्ट ट्रिटमेंट दिल्यार डायग्नोसीस रॉंग आसलें केन्ना खंयचे एक डॉक्टराले गेल्ले ते कोणाक सवकी ना ताका बदल ट्युबरक्लोसीस जालें टीबी जालें जाल्यार डॉक्टरान ते सम डायग्नोसीस करनी आनी मलेरिया म्हूण लिखलें डॉक्टरान ताका आनी वखद कशें बरोवन दिली चिट्टेरी मलेरियाचें वखद बरोवन दिलें की हें एक 10 दिवसां खातीर हें मलेरियाचें वखद घेया म्हूण तेन्ना कशें जातलें ताका ट्युबरक्लोसीस आनीक चड जाता वतलें कसलें कितें डायग्नोसीस समजायनी डॉक्टरान ते मलेरिया खातीर सम वखद बरोवन दिलें नासा जाल्यारीची डायग्नोसीस रॉंग जालेलें तशींची ह्या पुरा विशयान तूं आयज हें खंयचें सामान्य जावन आशिल्लें ज्ञान आसा पळय खंयचें आमकां सायन्सा थ्रू ऑर हें खंयच्या थ्रू कळटा त्या समस्या पुरो तें जाल्यार त्यांची सर्वमिती न्हय हें भक्तिपथाचें हें कसं नासता मेन म्हळ्यार जिज्ञासा शक्ती खंयचेर आसता की आमगेलें तें लायफाचें डायग्नोसीस समजता आनी तें डायग्नोसीस समजले निमित्त आमकां भगवद्गीता भक्तीशास्त्र निमित्त आमकां जिवनांत तूं आमकां तें भक्तीचें प्रोसेस फॉलो करून रायट ट्रिटमेंट घेवन मुखार सून वचचें कळटा देवाल विशीं आमगेली जिज्ञासा शक्ती आसूं का देवाल आमकां सेव करता आनी विंगड खंयचेंय नॉलेज आसूं आमगेलें आमकां मस्त सकट नॉलेज अशें पुरो कसं लागी आमगेली परिस्थिती लेखारी आमी मस्त सकट विशय शिकलीं ती कोणी बिझनेसा विशय शिकून अशें पुरो कोणी कंप्युटरा विशय शिकून अशें पुरो कोणी संगीता विशय शिकून अशें पुरो पुरो जनाक आमकां आमगेली परिस्थिती लेखारी आमकां खंयच्याय विशयाचे मस्त सकट विशय नॉलेज आसा
जाल्यार आमी केन्ना ते खंयचे आमकां गोत्त आशिल्ले विशय ते आमकां कसं गोत्त आशिल्लें नॉलेज ते आमी कृष्णा लोट कनेक्ट करतात तेन्ना आमी तांगेले नॉलेजाचे उपयोग वय देवाल सेवेंत कनेक्ट करीत कोणाक चांग रुपार रांदप करूत कुकिंग येता ती ताचे विशयी नॉलेज भारी एक चांग रुपार प्रसाद करून देवाक तें अर्पण करून ते विंगड जनावट शेअर केल्यार तिवय व्हड देवाल सेवा तशींच आमी खंयची फिल्डान तूं आमगेले ते जिज्ञासा शक्ती यूज करून आमगेले कसं की एक नॉलेज आसचें पुरो ऑलरेडी जसं की आमगे स्कुला कॉलेजांत तूं और खंयच्या विशयान तूं आमकां खंयच्या विशयान ते पुरा जनाक आमगेले आमगेली परिस्थिती लेकार कसनेपुणी विशय गोत आसा जाल्यार आमकां तो गोत्त आशिल्लो विशय आमी केन्ना त्या देवाल उट कनेक्ट करता ती आनी विंगडजनाल उट्टू शेअर करता ती तेन्ना आमकां एक लायफान तूं एक सॅटिस्फॅक्शन मेळटा कसले की वेदव्यास देवानं ते दाखवून दिलेलं असं की कितलेय विषय कळनातल्यारी देवा लोट कनेक्शन नातल्यारी ते भक्ती विषय कळनातल्यारी सॅटिस्फॅक्शन ना म्हणून वेदव्यास देवान एक असं सांगचे असं भागवत मानतू तांगेल गुरुक नारद मुनीक की हांव इतलं पुरा शास्त्राच रचन केला ते तांणी वेदव्यास जाल्यार ते आमकां दाखोवन दिवच्याक इतलें पुरा शास्त्राचें रचन केलें इतलें पुरा आमी डिस्कशन केलें ना जाल्यारीच म्हणटात पण म्हाका सॅटिस्फॅक्शन ना म्हणून तर नारद मुनी सांगचे असं ना तू श्रेष्ठ रूपारी फार एक शुद्ध रूपारी देवाल आणि देवाल भक्ताल विषयीची तू एक शास्त्र बरोवका तेन्ना पळय त्याचे नंतर वेदव्यास मुनीन भागवत पुराणाची रचना करची आणि त्या भागवत पुराणा रचन केली सिता तांकां एक सॅटिस्फॅक्शन मेळटा म्हणून ते सांगून दिलेलं आसा म्हळ्यार देवान वय दाखोवन दिलेलं आसा की जी जिज्ञासा शक्ती कसन कसन की पुरा उपयोग करून खंयच्यान तो एक पांडित्य वय येवचें पुरो जाल्यार केन्ना ताजे ते उपयोग देवा लोटू ते कनेक्टेड जायना तेतूंत तें एक सॅटिस्फॅक्शन मेळना म्हूण वेदव्यास देवान केलें की इतलें पुरा शास्त्र बरयतरी भागवत पुराण बरोवन देवाल भक्ती विशय बरयले तेतूंत तांकां तें सॅटिस्फॅक्शन ना आनी तांगे गुरू तांकां ते रायट मार्गदर्शन केलेलें म्हूण पळयत आतां भागवत मानतोय आमी पळयत आमी कोण ಸ್ವಲ್ಪ भागवत पळयलें अशें पुरो की स्टोरीज ऐकलें अशें पुरो तातूंत मस्त सकट सांगणारी परीक्षित महाराजान शुकमुनीक तें क्वेश्चन निमगोवचें आसा की अशी कशें जाल्लें हें कसं जाल्लें आनी एक एक क्वेश्चन अशें आसा की आमकां दिसचें पुरो की हाची आन्सर तर म्हाका काय गोत्त सबा परीक्षित महाराजा गोत ना असल क्वेश्चन परीक्षित महाराज शुकमुनी कसं निमगिता ना अशी नाही तें परीक्षित महाराजा गोत ना म्हूण नाही तें परीक्षित महाराजा काय गोत्त आसा परीक्षित महाराज देवाल कितलो व्हड भक्त ताणें गर्भांतू देवाक पळयलेलें आसा जाल्यारय ताण तें निमगून तें दाखोवच कसं न्हय की खंयचे विशय गोत्त असल्यार वय ताची डीपर अंडरस्टँडींग जावन ताजे वयर चिंतन करता तें मॅकॅनिकल प्रोसेस न्हय तें भक्तीचें एक प्रोसेस तें जिज्ञासा शक्ती उपयोग करून तें क्वेश्चन निमगोवचें हाजे विशय म्हाका आनीकय डीपर कळका म्हूण हाजे विशय म्हाका आनीकय मनान समवरका म्हूण सो आमी एक प्रकारार पळयल्यार की आमकां हें केन्ना एक रुची येता देवाल विशय कळचें देवाल विशय कसं की एक मना वरचें आमगेली जिज्ञासा शक्ती उपयोग करचें तेन्ना आमकां तांतूं एक रुची येतली म्हूण खंडीत खंय कितलें आमगेलें अंडरस्टँडींग आसो खंयच्या लेवलार आसो खंयचें आसो आमी गोत्त आशिल्लें तितलें आमी नेक्स्ट स्टेपान तूं कसं करता तशें तें एक जिज्ञासा शक्ती आसल्यार तेन्ना तें आमकां मना वचचें म्हळ्यार आमी तें वाजून आयकून आमगेल्या मनान तें म्हणटात पळय तें कळका तेन्ना तें हगूर तें रुची येता एक पण प्रभुपाद शिष्यान तांकां सांगिल्लें की प्रभुपाद स्वाम्याक की की आमी हें पुरो भागवता क्लासांनी आमी बूक वाजोवचें आनी विंगड विंगड जनान तें सांगिल्लें आयकुचें हें पुरो जावका प्रभुपाद तुमगेलें पुरा रेकॉर्डिंग आसा तेंचें आयकल्यार पूर न्हय ना प्रभुपादान सांगलें न्हय हांव सांगिल्लें वय तें आयकूं येता तुमी जाल्यार तुमी ताजे विशय मना व्हरून ताजे विशय चिंतन करता उलोवका विंगड जनाक सांगता जाल्यार की हें भक्ती ट्रेडिशन म्हळ्यार एक लिव्हींग ट्रेडिशन म्हळ्यार तें एक जागृत जावन आसूं एकल्या एकल्याल्या उलोवन तें एक जनरेशन दुखून आनीक जनरेशन तें वता सुका म्हळ्यार तें शेअर करता ताजे विशय एवरी जनरेशनान तांगेले विंगड विंगड क्वेश्चन आसचे पुरो ते कशी त्या भक्ती विशय ते रेलिव्हंट आसा आनी ते त्या टायमार आशिल्ले ते कसन ते एक जिज्ञासा आसा ताचेर कशें तें मार्गदर्शन जाता तो एक व्हड विशय ताकाची एक म्हणटात पळय केन्ना
एक संस्कृती ते फूड दाखोवन आयले ते मालगड्यान चलोसून दिलें आमकां आमकां तो चांग विशय ते आमकां दाखोवन दिवका की जिवनशैलींत की आत्ताय तें कितलें इम्पॉर्टंट आसा म्हूण म्हणजे तें दाखयनातल्यार ते म्हणटात पळय खंयचे एक म्युझियम मानता पळय कसं वस्तू दवरतात ते पोरणो वस्तू आता 500 वर्स फुडें अशें आशिल्लें म्हूण आनी ते ग्लासा भितर दवरतात ताका पुरो जन पळोवन ताजे विशीं वचून मुखार सरतात तशींची भक्तीन तूं ते जिज्ञासा शक्ती उपोग करून ताजे विशय उलयना ताजे एक फोटो आमी शेअर करनातल्यार हे भक्तीच पुरा विशय म्युझियमान तूं वतल मागीर आनी मागीर केन्ना खंयचे एक ऑथॉरिटी अंडर हे भक्ती प्रॅक्टीस जायना तेन्ना कसं जाता म्हळ्यार आतां कलियुगांत कशें जाता आसा पुरा जन तांगेलें मन आयलें तशें करता वता ते आनी तांगेले ते जिज्ञासा शक्ती देवाल विशय यूज जायनातल्यार खंयच्या विंगड विशयांत यूज जाता जाल्यार आमी जिज्ञासा शक्ती यूज करून हे भक्तीचे विशय कितले चांग आनी हाचेन कशें एक लायफान सॅटिस्फॅक्शन मेळटा ताचे ताचे मुखार सून वचचे प्रयत्न केल्यार तेन्ना खंडीत अशी पुराय जनाक म्हणटात पळय तातूंत इंट्रस्ट येतलें म्हूण खंडीत अशी सो हांगार पळयता कसं चूक जावन आसल्यार क्षमापण करता तुमगेले कसं कॉमेंट कसं आसल्यार तुमी शेअर करूं येता हांव जस्ट 1 मिनिटा खातीर रिकॅप करता हाजी कसं सांगिल्लें आयच्या श्लोकांत आमी पळयलेलें की देवान सांगचें आसा की ते एक जिज्ञासा शक्ती आसा पळय त्या खंडिताची त्या देवाल विशयी असुकाची म्हूण आमी सुरे एक पॉयंट ह्या पळयलेलें की प्राण्यांतूय पुरा नमुन्याचे ते सेम पंचमहाभूत आसा जाल्यार कसं एक व्हड डिफरन्स म्हळ्यार की आमगेले हातूंत तें थिंक करची कॅपॅसिटी मनावरची कॅपॅसिटी खंयचे विशय कळका म्हूण आनी विंगड जाणां सांगता त्यांचे एक व्हड डिफरन्स आसा प्राण्यांत आनी हातूंत फिजिकली पळयल्यार ब्रेन हें तें पुरो कसो एक्क आसचे पुरो जाल्यार ते सूक्ष्म शरीर जाल्यार आमी पळोवं येता की ते एक जिज्ञासा शक्ती आसा म्हूण जाल्यार आमगेली जिज्ञासा खंयची डायरेक्शन आमकां खंयच्या विशयांत इंट्रस्ट आसा कशी आमी तें एग्जाम्पल पळय एक आर्किटेक्टाक देवस्थानाक गेल्यार तो आर्किटेक्चर पळयतलो फॅशन डिझायनर गेल्यार कलर पळोवचे पुरो म्हळ्यार आमकां खंयच्या विशयांत इंट्रस्ट आसता आमी त्या लेखारी आमगेली जिज्ञासा शक्ती आसता म्हूण जाल्यार आमी पळोवं येता खंडीत व्हड आसता जिज्ञासा शक्ती कसं की येता मात जाल्यार मात ते आमी देवाल विशय और ते आध्यात्मीक विशया खातीर जिज्ञासा शक्ती उपयोग करनातल्यार आमी ते विंगड पुरा विशय उपयोग जातले म्हूण तो जिज्ञासा शक्तीचो उपयोग खंयचे खातीर जाता देवाल विशय फायंड आउट करचे खातीर जावका म्हणून त्या प्रकारारी आमी पळयत कशें आमी त्या पळयलें की देव भगवत गीतांत सांगता इतले पुरो सांगतरी देव सांगता विमश्रियताद म्हळ्यार हाजे विशय चिंतन करून यथा इच्छसी तथा करूं म्हळ्यार तुका कशें तें समदिसता तशें मुखार सून वचूं म्हूण आनी आमी पळयलेलें की पुरा शास्त्रांत आमी पळयलेलें अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अथा तो धर्म जिज्ञासा अथा तो भक्ती जिज्ञासा ह्या पुरा शास्त्रांत तूं वैदीक पद्दतीन तूं जिज्ञासा आसूच म्हळ्यार ते एप्रिशिएट जाता ते व्हड विशय म्हूण खंडीत कळटा म्हूण आनी जिज्ञासा आशिल्ले निमित्त आमकां मनान संशय येता आनी संशय खंयच्या विशयार आयले निमित्त आमकां रक्षण वय जाता कशें आमी तें डॉक्टराल एग्जाम्पल पळयलें की खंयचें एक ओपिनियन समजा आमी संशय आयले निमित्त सेकंड ओपिनियन वय घेतलीं ती सो त्या प्रकारान आनी खंयच्याय विशय आमकां सांगल्यार आमकां संशय आयल्यार आमी ते आमगेले खातीर ते कसं चांग म्हणून आमगेली बुद्धी उपयोग करतात सो तो जिज्ञासा आशिल्ले व्हड विशय म्हणून आमी ते पळयलें आनी आमी पळयलें की आज काल केन्ना जिज्ञासा मात अशी आसची न्ही ताका एक मार्गदर्शन जावका म्हूण केन्ना आमी कोणालें मार्गदर्शन वेदशास्त्राचें मार्गदर्शन घेयना ती तेन्ना ते जिज्ञासा शक्ती म्हळ्यार जन तांगेलें मन आयलें तशें करता ती आमी पळयलें स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्डांत तूं ते गायडन्स नातिले निमित्त मन आयलें तशें केलेले निमित्त कसान पुरा जाता आसता त्या लेखारी आमी ते पळोवं येता आनी देवान मागीर सांगिल्लें आसा की यदा ते मोह खलिलम म्हूण आमगेली ते बुद्धी व्हड एक रान्नान सिरकून सी पडल्या मात ते एक भागवतम भगवत गीता व्हड व्हड वैष्णव जनाक ते एक मार्गदर्शनारी ते रान्ना देखून आमी भायर येता म्हूण आमगे लायफाचें पर्पज क्लियर जाता देव अशी न्ही की आमी एक्सपेरिमेंट करून फायंड आउट करूं येता खंडीतच आमगेली जिज्ञासा शक्ती आसूं का जाल्यार ते जिज्ञासा शक्ती उपयोग त्या मार्गदर्शनार केल्यार ते रायट क्वेश्चन्स निमगून येता म्हूण रॉंग क्वेश्चन निमगून काय प्रेजन ना म्हूण कशें आमी तें एग्जाम्पल पळयलें की डायग्नोसीस रॉंग जाल्यार परफेक्ट डायग्नोसीस टीबी बदला मलेरिया जाल्लें आनी मलेरिया खातीर समवक्क दिलें जाल्यार ट्रिटमेंट समवें ना डायग्नोसीस करेक्ट जावका सो त्या प्रकारे आमगे लायफाचें पर्पज कसं न्ही ह्या पुरो आमकां पळोवं येता देवान तें रायट डायग्नोसीस करून आमकां तें भक्तीचे पद्दती फॉलो करून तें गुरुजनाल परंपरांत आमकां कसं तें रायट ट्रिटमेंट दिवका म्हूण तें करेक्ट डायग्नोसीसारी
आमी मुखारसून वचचे येता म्हणून ते रायट डायग्नोस आनी रायट ट्रिटमेंट केल्यार त्या लायफांत एक सॅटिस्फॅक्शन मेळटा. खंयच्याय फिल्डांत आमकां नॉलेज आसा पुरो, रांदपा विशय आसा पुरो, सायन्सा विशय आसा पुरो, बिझनेसा विशय आसा पुरो, आमकां गोत तशी नॉलेज ते आमकां अशी देवा लोट कनेक्ट करता ती तेन्ना तांकां सॅटिस्फॅक्शन मेळटा. आमी वेदव्यास देवालें एग्जाम्पल पळयलें की इतलें पुरा शास्त्र बरय तरी देव सांगता की म्हाका मना सॅटिस्फॅक्शन ना म्हणून. तेन्ना तांगेले गुरू सांगता की तूं भक्ती विशय देवा विशय चांग रुपार करता म्हणून. ते भागवत पुराण बरयलें दिता वेदव्यास देवाक एक सॅटिस्फॅक्शन मेळटा. आनी जिज्ञासा शिकता म्हणजे परीक्षित महाराजांना आमी पळयलें तांणी क्वेश्चन निमगयता ती अशी न्ही की तांकां गोतना म्हणून, जाल्यार एक डिपर अंडरस्टँडिंगा खातीर सो त्या प्रकारारी आमी केन्ना हे इंटरॅक्ट करता ती, हे केन्ना आयकता ती, उलयता ती परस्पर देवाल भक्ती म्हणल्यार परस्पर जावन ते आमी ते व्ह्यूज एक्सचेंज करता ती तेन्ना ते भक्ती म्हणटात पळय डायनॅमीक आसता. जे हाजे विशय पुरो आमी चिंतन करनातले, हाजे विशय आमी इंट्रस्ट दाखयनातल्यार मागीर देवाल आमगेले धर्मशास्त्र हें पुरो मागीर म्युझियम पिसा म्हणके जातलें. सो हांगार रावयता. कोणाले कसं कॉमेंट असल्यार तुमी सांगेत शेअर करूं येतात ताजे आमी सेशन कंक्लूड करूया. धन्यवाद तुमगेले पुरा कॉमेंट्सा खातीर. धन्यवाद पुरा हरे जनाक. कृष्ण प्रभुजी, दंडोत हरे प्रणाम. कृष्ण. हा प्रभुजी, ये स्पिरिच्युअल विशयांतू विंगडांक कन्विन्स कशी करची प्रभुजी? म्हळ्यार भागवत वाद्यनाची, भगवद्गीते वाद्यनाची, ज्ञानाची असं सगळे लोकांक खंयची वाट आसा प्रभुजी तांकां कन्विन्स करचे? कशी करीत? वय एक प्रकार म्हणजे ऑफकोर्स ते आमगेले म्हणटात पळय बुद्धीचे उपयोग करून कोणाक खंयच्या विशयार कनेक्ट करूं येता त्या लेखारी कनेक्ट करचें ते आमगेले ते म्हणटात पळय आमगेले ते एक वाट असल्यार ते खंडितात. फॉर एग्जाम्पल कोणाक एक भगवद्गीतांत इंट्रस्ट ना अशें पुरो जाल्यार पुरा जनाक लायक खाण जेवण लायक जाता म्हळ्यार आमकां तांकां प्रसाद रुपारी त्या वाट कनेक्ट करूं येता. एक जनाक खावचे पिवचे इंट्रस्ट ना मात नॉलेज जावका तांकां तांगेल खातीर त्या भगवद्गीता विशय कशें नॉलेज तांकां ते इंट्रस्ट आसचे पुरो. सो आमगेले लेखारी यथा आमगेली शक्तीन आमी ते पळयल्यार की कोणाक खंयच्या विशयार इंट्रस्ट आसा त्या लेखारी तांकां ते कनेक्ट करचें असल्यार ते खंडीत अशी ते एक म्हणटात पळय एक स्टेप आसा. कसले की ऑफकोर्स ह्या पुरा विशयांत एक प्रकाराची एक सुकृती जावका खंडीत अशी की कनेक्ट जावचें. एक जनाक इमिजिएटली इंट्रस्ट येवचें ना वय पुरो असल मस्त सकट विशय आसा. फॉर एग्जाम्पल आतां बुक मॅरेथॉन चलता आसा पुरा जन ह्या म्हयन्यान तूं लास्ट म्हयन्यान बुक भगवद्गीता वाचिल्लो आसा. तशी जाता की कोणके एक बुक घेतला मात कांय इंट्रस्ट नाशिल्लो तांकां बुक घेवन जातर वय जाल्यार आमी पळयलें की ते बुक मागीर तागेले घडकड आशिल्ले निमित्त विंगड कोण कितें तांगेले घडकड कोण जन्मांत आयला तांणी वाजिल्लें आसा तांकां तर कांय सांगनी वय. सो कोणाक केन्ना टच जाता ते आमगेले वयर ना खंडिताची मात आमगेले लेखार आमगेले बुद्धी उपयोग करून आमी जालें तितलें केल्यार कोणाक खंयच्या विशयांत इंट्रस्ट आसा त्या लेखार उलोवन केल्यार खंडितच त्या प्रकार ते कनेक्ट करूं येता जाल्यार खंडीत तें एक विशय आसा. आनी सेकंड विशय आमगेले म्हणटात पळय स्वता आमी कशी आसा ती त्या लेखारी एक प्रकार ताची इंप्रेशन पळयता कसं की आमी केन्ना जनाक चंग कोण ट्रीट करता ती चांग उतरान उलयता ती तेन्ना खंडीत ताची एक इंप्रेशन येता हे पर्सन हांव मेळ्ळो हे व्यक्ती भारी चांगशी दिसता असो भलेही तांकां इंट्रस्ट दाखयनी तांगेले एक मनांत कशें केलें कशें एक चांग विशय सांगचे प्रयत्न केला न्ही कशें एक चांग मनशां दिसता ती मे बी तांणी 6 म्हयने नंतर ताचे विशय कळटलो तांकां इंट्रस्ट येवचे पुरो मे बी दे आर नॉट रेडी रायट नाव मात तांणी तें पॉयंट नोट केलें तुमगेलें तुमी सांगिल्लें मे बी 3 म्हयने नंतर करचें पुरो. सो खंडिताची म्हणटात पळय ते देवाल हातांतू आसा आनी देवाक कोणाक कसं करता तें देव खंडित करताची तसं म्हणटात पळय भगवद्गीतेन तुवें अर्जुना सांगता पळय निमित्त मात्र म्हणून देवा कसं करता आशिल्लें तें करता कोणाक भक्ती मेळटा अशी खंडित मेळटा तें मात आमी करचे प्रयत्न म्हळ्यार देवान आमकां एक सेवा रुपी प्रयत्न करचे देवान एक चान्स दिलेलो आसा. आमी जालें तितले ते उपयोग करून आमगेले लेखार कसं करूं जाल्यार खंडित ताचे एक खंय कशी प्रभाव येता कोणाल मनांत कसं जाता तें आमगेल्या हातांत. हरे ओके माताजी. प्रभुजी, ओके प्रभुजी. म्हाका दिसता हांव प्युअर डिवोटी न्ही की म्हूण तशें आमगेल्यान म्हळ्यार सगळे आयकनाची कोणेय आयकना तशें कसं ना केलो ढीट जाय नसताचे
तांकां कसं केल्यार तांकां अंत हाडूंक जायना. वय तेन्ना मालरी म्हाका दिसता आमगेली भक्ती कांय समना कितकी आनी केन्ना त्या प्युअर खातीर डिवोटी देव म्हाका केन्ना प्युअर डिवोटीक तशी दिसचें की तांणी प्युअर डिवोटी न्ही म्हणून. मग आम्ही सांगल्या म्हणून की अरे माताजी काय म्हणतात पळय ते देवाल प्रभाव कोणाल वेर केत नेता ते आमी त्या देवाल वेर एक प्रकारार विश्वास दवरता ते आमी देवाल मनांत कशें असं म्हणून तेंची फायनल जाल्यार तुमी सांगची ती एक भावना ते एक व्हड विशय म्हणल्यार व्हड व्हड जेवन कोण भक्त आसत तांकांय तशी दिसता की आमगेल्यान कांय भक्ती ना म्हणून. सो त्या प्रकारार तुमी तुमगेली ती भावना एकदम करेक्ट आसा. ओके प्रभुजी. हरे ओके, कृष्ण. धन्यवाद प्रभुजी. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्ण. जयंती माताजी. तुम्ही इतले सांगया माताजी. गोडान इतले प्रितीन आनी इतले दृढ शक्ती आसा तुमकां डेफिनेटली सगळ्यांक कन्विन्स जाताची जी बट आमकां सांगिल्लें कोण कन्विन्स जायनाची या कोणाक तांत इंट्रस्ट ना आमी सिन्सियर मनान तांगेल खातीर प्रेयर्स करता बिकॉज प्रेयर्स वर्क जाताचे मस्त पाटी तांगेल खातीर की आतां न्ही देवा तांकां बदच प्रेरण दिवन तशें वेन वी प्रे फॉर समवन ते मस्त ताजे प्रभाव आसता आनी देव हें करता ताजे खातीर and people like devotees like you will pray then miracle happens. Thank you Mata. Thank you Mata. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्ण. आणि कोणाक कसं शेअर करूस की हरे कृष्ण. धन्यवाद आज सेशन जॉईन केले खातीर. आमी सेशन हांगा एंड करूया. नेक्स्ट वीक देखून कुंती देवी विशय आमी कसं डिस्कस करचे प्रयत्न करूया नेक्स्ट वीक देखून. सो कुंती देवील ते एक पात्र भारी एक व्हड आसा तीन केलेलें ते एक म्हणटात पळय सॅक्रिफायस ती केलें ते कश्ट जाल्यार ती केली ती भक्ती कितले श्रेष्ठ आसा त्या विशयार आमी तें चिंतन करूया. भागवतमान तूं ती कितली की सकाळ प्रार्थना आसता. धन्यवाद आज पुरो जना जॉईन केलेले खातीर. नेक्स्ट वीक आमी आपास मेळ्ळो कुंती देवी विशय टॉपिकार डिस्कशन करूया. 3 पंथ हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून सेशन कंक्लूड करूया. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नेक्स्ट संडे मिळूया. धन्यवाद पुरा जॉईन केले. हरे कृष्ण.